दिव्यवाणी 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 मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बळुजेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे ते सवा इरादे घेवन हांगासर आयल्यात. हे संदर्भार तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. भुरगीं हांगासर आसात, पिडेस्त प्रायवंतां कश्टतलीं सगळीं आसात. हे संदर्भार 3 संगती खातीर मागोवंक आस. आमी हांगासर जमल्या ते रितीन पावसा आवरावरी कश्ट दिल्या गुडे कोसळणे वरवीं कश्टां नश्टावळूक जाल्ल्या सर्व लोकां पासून ते रितीन वायनाड आनी आमच्या गांवच्या हेणे देणे जाल्ल्या सर्व कश्ट दिल्ल्या लोकां पासून भुरग्यां पासून विशेश करून मागतल्या. तशेंच ब्रदर टी.के. जॉर्ज आमचो भाव देवाचे उतर प्रगटच्या खातीर जायत तो वावुरलेलो 40 वर्सां भर अस्वस्थ आसा, आस्पत्रेंत आसा, गडीस आसा. ताचे बरे भलायके खातीर विशेष करून मागतल्या. हे संदर्भात तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणून हांगासर ह्या आराधनाच्या ह्या दैवीक घडयेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागून आराधना आमी करया. कोणाकय कुमसार जावंक जाल्यार पाद्र्याप थंयसर आराधनाच्या चॅपलांत आसा, थंयसर कुमसारां चलतात. कोणाक सुद्दां कुमसार जावंक आसा तुमकां अवकाश आसा. आतां आराधनाचें गीत गावया आनी आयतीं जावया. आराधने रोटिये आराधने आत्मरे आराधने परमात्मरे आराधने ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡ परमात्मने आराधने. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा. आमच्या कळसां आमच्या मनांत येवचो देव, आमचो रडतल्यांक बुजोवचो देव, भटक्यांक बोगसोवचो देव, निराधारांक आदार दिवचो देव, पिडेस्तांक गुण करचो देव आमचो समय आमच्या मध्ये आसा. हे समेची आराधना करूया. आत्म्या थावन आमच्या समयाची स्तुती करूया. कळसांतावन समय कमी नावाडया. आमचो देव, देवांचो देव रचनार बसनार आमच्या मध्ये आसा. हे आमच्या समय आराधना करूया. आराधने
ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಅದು ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ हालेलुया 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 मरा आमचो समय आमच्या मध्ये असा सर्ग संसार सो धनी सर्व पस्सो आधा दिवसो बेसवानी पस्सो आधा दिवसो गुरपत कोण करसो आमचो समय नानापुरगे आमच्या सचिव सोडा गाडे नका मिळस नानापुरगे आशीर्वादित करसो देव विडेस तंगुण करसो देव पत्क्या मोक्षो सो देव आमच्या मध्ये असा या समयाची स्तुती करूया आराधन करूया बोला मरा हालेलुया 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 अर्गा अर्गा जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो सगळ्या काळ जाऊन देता समया तू गवरतो देव तुका समयमा तुका आराधन ग्लाब हालेलुया 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 अर्गा तुका समया जेजो होगलाब तुका समया जेजो आराधन तुका समया जेजो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान छेसो होगलाब छेसो अर्गान छेसो होगलाब छेसो आराधन छेसो हालेलुया हालेलुया कीर्तन 130 आणि 4 कंचे कीर्तन 130 आणि 4 Psalm 134 Psalm 134 कीर्तने 134 कीर्तने 134 कीर्तने 134 किती सांगता सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेश्वराच्या सर्व सेवकांनो रच्च्या फरार सर्वेस्पराच्या घरात सेवा करतेल्यानो रच्च्या फरार सर्वेश्वराच्या घरात हे या सर्वेस्पराची स्तुती करा हे या सर्वेश्वराची स्तुती करा हे या सर्वेस्पराची स्तुती करा हे या सर्वेश्वराची स्तुती करा पवित्र स्थानांत पवित्र स्नानांत पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत तुमच्या हात उभा राहा तुमचे हात उभारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा आणि सर्वेश्वराची स्तुती करा सर्वेस्परो सर्वेश्वर सर्ग आणि संसारा सोरसणारे सर्गानी संसाराचो सर्वेस्परो सर्वेश्वर सर्ग आणि संसारा सोरसणारे सर्गानी संसाराचो सरगार तावनो सरकारतावनो तुझे आशीर्वाद घालो तुझे आशीर्वाद घालो तुझे आशीर्वाद घालो तुझे आशीर्वाद प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मी म्हणजे मगाच्या भाऊ बहिणीनो हांगासर पळया सर्वेस्पराची स्तुती करता सर्वेस्परा वाक करता सर्वेस्पराची स्तुती करता ताका कितें जाता सर्गात तावनो आशीर्वादाला हा आशीर्वादाला सर्गात तावन आशीर्वाद लाभतात बळे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सर्वेस्पराची स्तुती आमी करता तेन्ना सर्गीन तावन सर्वेस्पराचो आशीर्वाद कोणाक मेळटा माका हा म्हाका मेळटा कोणाची कोण पळय काळजान तावन सर्वेस्पराची स्तुती करता ताका मेळटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांगासर एक आवय आसा ताच्या पुता बसत ती मागोन आसली पूत दुबय गेल्लो येवंकूच ना मस्त वर्सां गल्फांत आसलो आनी ह्या संदर्भात ती त्याच्या पुताच्या येण्या खातीर आपल्या आवयक सांगता येवंकू रावोंकू ती मागोन आसली आनी तिच्या मागण्याच्या दरम्यान पूत आज तिच्या घरा आयला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सक्कड सांडून आवय सरशी आयला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या पासून ती देवाक अर्घां दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 असं आसा आमच्या मदें ती आसा आनी एकली हांगासर आसा आमच्या मदें एक स्त्री आसा तिच्या ब्रेस्टांत कठीण दूख आसली आनी ती बायोप्सीक धाडलें आनी टेस्टाक व्हेलें आनी हांगासर ती मागोन आसली कांयच अनाहूत कांयच पिडा नासतना सुरक्षीत तिची सगळी दूख निवारूंक आनी ती आज आयल्या आनी म्हणटा सगळे दाखतरां सांगला नॉर्मल आसा कांय समस्या नात
खंयच्यात भिवची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुम्ही म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो असले जायती बरी कामां सगळ्यांक जातात. थोडी येवन म्हजे कडेन सांगतात, थोडी सांगिना. तुमकां कोणाकी सांगूंक जाय, कोणाकी अवकाश दिता हांव. कोणाकी कांय साक्ष सांगूंक जाल्यार तुमी म्हाका सांगेत हांगासर येवन. थोड्यांक बेन दिसता मायका लागीं उलोवंक आनी तें मागीर रिकॉर्ड जाता देखून थोडी भियेतात, लज येतात. पूण सोम्याक साक्ष दिवंक केदारी बेज म्हणना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जायते बरेपण जाता. सर्वेस्पराची स्तुती करता तेन्ना सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यांत म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्परा मुखार हातोबार सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यांत सर्गीन थावन आशिर्वादां लाभतात. ती आशिर्वादां भलायकेची जावंक पुरो, ती आशिर्वादां खंयची जावंक पुरो, बाच्यावेची जावंक पुरो, ती आशिर्वादां संतोशाची जावंक पुरो, ती आशिर्वादां भरवशाची जावंक पुरो. जायती आशिर्वादां जाय गे नाका तुमकां आशिर्वादां जाय गे नाका. देखून तुमी आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कॅनडा गेल्ले एकली चली आसली. कॅनडा गेल्ली. थंयसर गेल्या उपरांत तिचे सगळे पासपोर्ट ते पुरो भायर पडले आनी थंयसर ती मस्त कश्टांत वळख जाली. आनी ह्या संदर्भार थंयसर तिणें हांगासर जावचें मीस नवें सगळें पळयलें. निरंतर देवा लागीं विनंती केली आनी सगळें तिका नातल्या. तिका थंयसर खालें करचें, कितें करचें, खंय रावचें, कितें करता नातलें. आनी संदिग्ध परिस्थितीक वळवून ती रडोन आसली. ह्या संदर्भात तिणें एक फावटी फोन केलो. अशें म्हाका फादर तुमचें नवें मीस आराधन हांगासर जावचें पळयता आनी खंडीत बरवसान मागता. खंडीत म्हाका सुटका मेळटली म्हणलो. बरवसो आसा म्हणून ती रड लागली आनी खंडीत तिका संपूर्ण सुटका मेळ्ळ्या आनी सगळी ती बरी आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी एकलो मनीस हांगासर आयिल्लो. तो बिझनेस करतलो, टिंबराचे बिझनेस करतलो. ताका मस्त पयशे येवंक बाकी आसले. मस्त येवंक पयशे बाकी आसले. ताणें मस्त कामां केल्लीं थोड्या बिल्डराच्यांनी परत मस्त कामां केल्लीं. ताणें पयशे दिवंकूच ना. सुमार जायते करोड रुपये येवंक आसले. देखून हो म्हणलो हांव लॉसार आसा, म्हाका कांय करचें गोतू ना. फादर तुमी मागा, खंडीत मागा आनी हांव येतलो हांगासर मागतलो म्हूण ताणें सांगलें. आनी तो आयलो हांगासर सुमये लागीं मागलें आनी ताची पेंडींग आसली बिल्लां पुरा पास जाली. जायतो पयसो फाटीं मेळोंक बाकी आसलो ताका मेळ्ळा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय म्हज्या बोगाच्या बाबडीन असली जायती बरी कामां जातात. तेन्ना सुरेस्पराची स्तुती करून आमी सुरेस्पराच्या आंगणांत आमच्या हातोबार सुरेस्पराची स्तुती करता. तेन्ना देखून आज आमी उबे रावया. सुरेस्पराच्या मनाक आमी हे स्तुतीचें गीत गावया. येसुवे यीशु ने हमें छुड़ाया है. हां, येसुने आमी चुडाया म्हणलें गीत, हिंदी गीत आमी गायता आसतना आमी ताळयो मेळया. संतोशान सुरेस्परा वरसून हें गीत आमी गावया. जोरान ताळयो भेटून आमच्या सोम्याचीन वाचूया. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. सोम्यान आमकां शांती दिल्या. सोम्यान आमकां समाधान दिलां. सोम्यान आमकां बरवसो दिला. सोम्यान आमकां मोग दिला. सोम्यान आमकां संतोष दिला. सोम्यान आमकां भलायकी दिल्या. मागलेले सगळे फावो केला. त्या पासून सोम्याच्या नांवाची स्तुती करया. सोम्याच्या नांवा वाखणुया आनी सोम्याची बेसावा आशीर्वाद जोडया. हमने शांति पाई
नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से तो गाओ हालेलुया हाथ बार सगळे तो गाओ हालेलुया 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 सगळे खरे बेटो आम्ही बियोची गर्जना स्वामी आमच्या मध्ये असा जेतना स्वामी आमच्या पक्षक असा आमच्या विरोध रावतलो कोण असा म्हणता सर्वेस परत देखून जेजू आमचे समय असा बियोची गर्जना जेतना स्वामी आमचे पक्षक असा तर आमचे विरोध रावतलो कोण असा म्हणता साम पावलो अनुभव केल्लो पाऊल असे उतरा सांगता मी बियोची गर्जना देखून स्वामी आमच्या मध्ये असा आमकां सांगत दिता आमचे सांगता तो आमचे विरोध जावचे झुजता आमकां जैतेवन करता ही आमच्या सम्याची स्तुती करया ही आमच्या सम्या आराधन करया ताज्या नावाची स्तुती करून आशीर्वाद आम्ही जोडया अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से तो गाओ हालेलुया सगळे तो गाओ हालेलुया हाथ बार तो गाओ हालेलुया 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 उलमरा हालेलुया 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 उलमरा निरंतर उलमरा आमचं स्वामी आमच्यामध्ये असा सर्ग संसार असो त्याने देव ब्रह्मसो देव जगतो देव जग बसो आम्हा हरी एकल्याचो देव आमका राखसो बसो सांभाळसो बेसवानी बसो देव आमका गुण करसो त्याची गुण करते नेहमी सगळं आमच्या शिराने वळवसो आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादित करसो आमका बेसवानी बसो जेजू आमच्यामध्ये असा उलमरा काळूच जातो उलमरा हालेलुया 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 जेजो 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 हाला 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 शदला बला बला ला लाई एस वेस 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 वे चीज चीज हालेलुया 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 हर मरा जेजो 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 उला मरा जेजो 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 उला मरा स्वामी तुमका आशीर्वादित करता या वक्ता तुमका बेसवारी भरता कोण पळे सर्वेश्वराच्या अंगणात हात दुपार सर्वेश्वराची स्तुती करता ताका बेसवा लाभतात आशीर्वाद लाभतात तो आशीर्वाद देवा दिवून मागा हालेलुया 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 येस वेस वे जेजो 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 चीज 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 काकुलच्या देवा पुरवशाच्या देवा आम्हा हर एकल्याचे आशीर्वाद कर कृपेर भर सत्तर भर जेजो तुकाचा महिमा तुकाचा वरदान हालेलुया 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 हाला 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 जेजो जेजो शदला बोला बोला दलललैया हाला हाला हालेलुया 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 रंगसर पडे स्वामी आमच्या मध्ये असा स्वामी आमच्या मध्ये रंगसर असा पळया काकुळ दिसो देव परद्वारे स्त्रियेक आपली काकुळत वळोवन बक्षिल्लो देव पळया जाक्य वाक आपली काकुळत देवून बादशावी दिल्लो देव पळया या परद्वारे स्त्रियेक तुम्ही जाणान न्ही फातरांक जीवेशी मारून हाडयला वय वय की न्ही हां फातरांक जीवेशी मारूंक हाडून आयिल्ल्या या स्त्रियेची दुर्गत पळोवन पळया बिरमोत पळोवन
जेजू कितें करता संपूर्ण रितीन बक्षिता पिसांतू देसांतूर जावन देदस्पर जावन आसलेले जाक्केव कितें आशो नाशिल्लो कितें आशो नाशिल्लो जाक्केव बादशावी आशो नाशिल्लो तो पळया प्रद्वारा संपडलेली स्त्री बादशावी आशो नासली बादशावी जिविताची भीक मागून आयली आनी सुमयान तिका बक्षिलें जाक्केवा कितें म्हणे आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आई बादशावी आयल्या आमकां बादशावी जायचे की नाका जायचे की नाका जायचे कित्याक गुत्ता आमकां बादशावी जायचे जायते पोटी आमी जीव असो न्ही मेल्ले बरी आसा जीव असो न्ही मेल्ल्या बरी मेल्ले बरी आसा मस्त जाणां आसात तशेंत कळ्ळें गी सांगाता गोबायल आमी सांगेतात सांगाता बसतात सांगाता वेतात घरा येताना सांगाता उलयनात कळ्ळें गी मस्त जाणां आसात तशें कळ्ळें कितलेशे आवय कितलेशे पूत आवय लागीं उलयनात कितलेशी दू आवय लागीं उलयनात बापाय लागीं उलयनात येतात जीव आसो न्ही मेल्ले बरी आसा थोडे बरी समाधान ना कितलेंय कर समाधान जीव आसून मेल्ले बरी तशें जाल्यार कितें जायचें बादशावी जायचे जाल्यार खंयच्या रुपार बादशावी समाधानाच्या रुपार बादशावी सोडवण्याच्या रुपार बादशावी समाधानाच्या रुपार खंयच्या रुपार खंयच्या रुपार सोडवण्याच्या रुपार बादशावी खंयच्या रुपार खंयच्या रुपार पळया सोडवण्याच्या रुपार ही सोडवण आनी ही सोडवण कोण दिता हा हे समाधान कोण दिता जेजू देखून तो म्हणटा येया तुमी कश्ट येतल्यान वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दिता कोणाक आपयतालो तो येया तुमी कश्ट येतल्यान आनी वजन वयतलें हा कश्ट येतल्यान आनी वजन वयतल्यान येया आनी तो कितें म्हणटा म्हजें लागचें शिका म्हजें लागचें म्हजें लागचें कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो सांगा व्हडल्यान कित्याक कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आमी बळ्यांनी कलतींग जावंक जाय कोण सर्वेस्परा मुखार येता गरब येता गी गरब येता गी कोण येता बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो बळ्यांनी कलत्या काळजाचो दोग राय आसले इस्रायलांत कोण तो पयलो राय इस्रायल असो परस्क कोण मग फराव राय तुमकां तो एक बरो उडास फराव राय इस्रायल असो गे हा सलमान राय असो तांकां इस्रायल एकत इजिप्त एकत ती आतां साऊल राय पयलो राय इस्रायल असो मागीर देवान आनीकला राय विंसलो साऊल जीव आसतनाच कोणाक तो दावीद राय विंसलो वैगी स्वस्थ आतां तुमकां साऊल बलिश्ट राय दिंडो राय सुबीत राय आनी झुजांत ताणें जैत जोडलें पूण कितें जावना तो देवाक काल जावना कितें देवान करूंक नजो म्हणलें तें ताणें केलें कळ्ळें की करूंक नजो म्हणलें कित्याक ताणें अमेरिकाता विरोध झूज मांडलें आनी थंयसर साहित्यांक सगळ्यांक नाश करूंक सांगिल्लें प्रवाद्या मुखांतर समेल प्रवाद्या मुखांतर पूण ताणें बऱ्यांतले बरे गोडे बऱ्यांतले बरी अस्ती बऱ्यांतले बरे दादले बऱ्यांतले बरे तरणाटी पुरो हाडले ताणें बंगार हाडलें पुरो हाडलें आनी हें देवा पसंद जावना ताणें साम्युएलाक धाडलें राया सरसी कित्याक हें पुरो केलें तुवें ताका तो म्हणलो हांवें म्हाका म्हूण हाडूं ना हांवें कोणाक हाडलां देवाक बलिदानांनी अर्पणां भेटोवंक हें पूर हाडलां म्हाका न्ही देवाक
आनी सामुएल कितें म्हणटा देवाक हजारो बलिदानाच्या की प्रास एक कलतें काळीस गरजेचें कलतें मोन आनी हें कलतें काळीस कोणा थंय नातलें साऊल राया थंय नातलें देखून तो कितें जालो ताका शिराप पडलो तूं मरतलोय झुजाच्या तळार मरतलोय आनी पेटे तुजे रगत लेवतले पळया तशें जालें ताका कित्याक म्हळ्यार तो ताची सूख वळखून घेवंक ना कलतो जावंक ना आनीक ताच्या उपरांत आयिल्लो दावीद राई कितें करता तोय पातकांत पडता तोय पातकांत कुनीचें आनी व्यभिचारीचें पातक पळया प्रद्वाराचें पातक कुनीचें पातक आनी ह्या वेळार नाथान प्रवारी ताचे रागे गेल्ल्या वेळार ताची सूख दाखोवन दिल्ल्या वेळार कितें करता तो कितें करता सांगा तो ताचें सिंहासन सांडटा ताचे रयाळ मुस्तैकी सांडटा धरणीर बसता माथ्यार गोबर घालता गुणी वस्तू नेसता आनी देवाची काकुळतेची भीक मागता आपल्या कीर्तन 151 कीर्तन 51 Psalm 151 खंयचे Psalm 151 सो 151 न्ही काली 51 हां काली 50 Psalm 51 Psalm 51 कीर्तन 51 कीर्तन 51 कितें म्हणटा काकुळत म्हजी कर देवा कितें म्हणटा काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या तिरमोगान तुझे ओढ दयेळेने अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर दावीद म्हणटा दावीद पळया देखून आमी कलते काळीज जावन कलतें काळीज घेवन सोम्या मुखार येवंक जाय देखून जेजू म्हणटा म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या सांगा कित्याक आमी बळी आनी कलत्या काळजाची जावंक जाय आसा गे आमी बळी कलत्या काळजाची जावं आमी आसांव गे आसांव गे कितलीं जाणां आसा हांव आत वयर घाला हे म्हज्या बरकोता देवा जेजू धांवता तांगा तो एकली दोगां मात सोडल्या सगळे इगर्जे बरं अंकारीत कितें गर्वीत तेगे इल्लीशी अंकार आसली इल्लीशी गर्व आसली मागीर चड काकुळत आसली चड कलती आसली आत वयर घाला म्हळ्यार मागीर पुरो जोरूत तुगे अब्बा देवा हांव तुमच्या लागीं बिलकूल येना म्हाका कोटी घालशात देवा म्हज्या कशें आमी आराधना करचें न्ही गे कितें जावं ते तुमचे ते बरे गूण आसात शेगूण आसात आमी ते वळखून घे जाय पुरा गरबेनी इल्ले इल्ले आसता न्ही गे आसता की ना इल्ले इल्ले आसले आत वयर गेला पळय हांवें आत वयर गेला तुमी येतात पळय आनी तुमगे जोरूता गे थोडी चिंता ते पदरा मुखार आतां घालचें डेंजर तो केदाळ काल सांगता कळना कितें जावन दी आसून सोम्या गोत आसा न्ही गे देखून आमचो अहंकार आमचो गर्व इल्लोसो उणें करी जाय कितें चड करी जाय सांगा कलतें काळीज चड करूंक जायना कलतेपण चड करी जाय कितें करी जाय कलतेपण कितें चड करी जाय देखून कलते काळजान कलत्या मनान कलतेपणान एकडी पर दोळे दांपया आमी केल्या पातकाची दूख धरया आमकां बाचावी जाय आमी जाके बरी जायना जाल्यार आमकां बाचावी मेळना आमी ब्रदवारी स्त्री बरी पातक वळखना जाल्यार आमकां बाचावी मेळना आमी दाविदा बरी कलतो जावन सोम्याची काकुळत मागीना जाल्यार आमकां बाचावी मेळना देखून थोडे दांपया तुमच्या पातकांची दूख धरा हेरांच्या पातकांची न्ही तुमच्या पातकांची दूख धरा तुमी गेल्या पातकाची दूख धरा सोम्याचें बक्षाणें मागा काकुळत दया दाखये जेजू दोळे दांपा पातकी जाल्या मुझे तू सुडकला बये जेजू हस्क जाल्या म्हाका तू दया दाखये जेजू पातकी जाल्या मुझे तू सुडकला बये जेजू हस्क जाल्या म्हाका सोम्या जेजू आमी धरून जाल्या
धरून काळजाची जाल्या सूख कमी केल्या सूख ओळखूंक तयार ना. पत कमी केला पत ओळखूंक पतकाची दूख धरूंक आमी तयार ना. बुकसणे मागोंक आमी तयार ना सगळ्या. धरून काळजाची जाल्ल्या वरवीं हेरांची मनां दुखयल्या. धरून काळजाची जाल्ल्या वरवीं हेरांची काळजां मनां दुखोवन तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देवयल्या. आवय बापाय कल जावना, पतीने कल जावना, पती कल जावना, कुटुंबांत कलतेपणाचे जिवीत जिवंक ना. हांवूच व्हरतो, हांव श्रेश्ठ हांवें सांगलें जायजे म्हणल्यार अहंकारान गर्वान पिशेपणां जेल्या. समी आमची काकूळट कर. तुजी बेसांवां जोडूंक ही आमची करण्यो अडकळत आसता सम्या. भोव काळजाच्या उदेड, भोव काळजाच्या काकुळतीन, भोव काळजाच्या कलतेपणान तुजे लागीं भीक मागता सम्या. तुजी काकुळट आमचेर पाठय. जाकेवा दिल्ली बाछावी म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांक. जाकेवा दिल्ली बाछावी म्हाका आनी म्हज्या भुरग्या बळांक. जाकेवा दिल्ली बाछावी म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या घरदाराक सगळ्या फावो जायची कर सम्या. मागे दयदा कहिए जेसू पाकी जाल्या मुझे तू सुडकाला भये जेजू हस्क जाल्या अर्ध्याच्या रातवर सांगता म्हणा वडल्यान दयदाक जेजू पाकी जाल्या मुझे तू सुडकाला भये जेजू हस्क जाल्या म्हाका दयदाक ये जेजू पाकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकाला भये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मकळ बाबडीनो हांगासर आमची भुरगीं आसात. कितलीं जाणां भुरगीं आसात की भुरगीं आयल्यान की पण भुरगीं पूर हांगा या मुखार या. हांगा या सगळीं भुरगीं मुखार या. पण बाबडीनो जायतीं भुरगीं हांगासर आयल्यांत. पळया कोणाक सोदूंक आयल्यात तुमी? कोणाक पळोवंक आयल्यात? हां जेजू पळोवंक आयल्यात वय मो. जेजू लागीं पळोवन जेजू पळोवन कितें मागोवंक आयल्यात तुमी? कितें मागोवंक आयल्यात बुता? कितें मागोवंक आयल्यात? जाणवाय मागोवंक आयल्यात. व्हेरी गूड. भलायकी मागोवंक आयल्यात वय मो. जैत मागोवंक आयल्यात वय मो. शिकोवंक बरी मत मागोवंक आयल्या वय मो. वय मो. तुमी जिवितांत बरें व्हडलीं जायचें, बरीं जायचें न्ही गे. डाक्टर जायचे, इंजिनियर जायचे न्ही गे. मागीर बरे व्हडले मनीस जायचे म्हणून आशा आसा की ना? कोणें आशिर्वाद दिल्यार जाता तें? हां व्हडल्यान सांगा कोणें दिल्यार जाता? जेजून दिल्यार जाता. पळया देखून जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आयल्यात पळय की न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव-भयणीनो जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. जायते जाणां आमी ल्हाना भुरग्यांक जेजू सरशी हाडटा वय गे. हाडूंक जाय. ल्हान आसतना भुरग्याक कोणाची वळख करता फस्ट आमी? हां पळया जेजू पळय जेजू आदी आदी बादी आ म्हणटा न्ही गे. पळया जेजूची वळख. हां जेजू लागीं बेसांव माग, जेजू घुमोवन दी, जेजू पप्पी दी म्हणटा गी ना. हां आनी जेजूचे आशिर्वाद जायचे. पूण भुरगीं वाडत वेताना भुरग्यांक बघी थोडे फावटी कितें जाता? जेजू नाका जाता. जेजू बोर, जेजू चाप्पे, जेजू गोड नाम जाता न्ही गे. वय की न्ही. तें जावंक नजो. थोडे फावटी इगर्जेक आगी आराधना सास मी ससा आराधना सा नवेना इगर्जेक आगी डाका मम्मी नाका डॅडी आमी खंय या मोलाक या. इगर्जे आयतारा संडे वेताने परतून घाल्याक मंडेचें कित्याक वेचें देखून आमी खंय या मोलाक या म्हणून सांगचीं आसात. ना पयलीं जेजू मेळोंक घेयचें. देखून तुमी आयल्या तुमकां शाबासकी अभिनंदन. तुमकां जाणवाई, तुमकां गिन्यान, तुमकां चुरूकाई, तुमकां समजोणी, तुमकां बूद, तुमकां भलायकी हें सगळें मेळोवन तुमचें जिवीत नंदन जावंक जाय न्ही गे. देखून तुमी दोळे धांपा. आमी तुमच्या खातीर मागता. आधुनीक संवसारांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यांक फुडें वचूंक मस्त कश्ट आसात वय गे. हेणे माध्यमां आसात, हेणे नाका जाल्ली मिडिया आसात वय गे. मोबायल आसात, TV आसात, फेसबूक, इंस्टाग्राम न्ही गे असले ॲप्स आसात. जायते फावटी भुरगीं तांचो सांपडटात. विविध खेळाक ताका बली जातात आनी ह्या वेळार तांचें जिवीत पाड जाता. जिवीत पाड जाता. मागीर फाटीन दवरते. जिवीत पाड जाता आनी ह्या वेळार कितें जाता? आनी ह्या वेळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती अंतकारांत आसतात, कश्टांत आसतात.
आनी संदर्भार म्हणजे मोगाच्या बाबणी तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा देखून थवळ थवळ भुरग्यांक खंय हाडी जाय जेजू लागीं हाडी जाय थवळ थवळ जेजू लागीं हाडी जाय जेजूची बेसांवां जोडूंक घे जाय आनी ह्या वेळार कितें जातलें जेजू आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा ल्हान भुरग्यां म्हजे सशी येवंक सोडा तांकां धांवडे नाकात तांकां आडे नाकात तांचें जिवीत नंदन जायचें आमचें जालें सोडया न्ही गे पूण तांचें आनीक उलोवंक आसा देखून देवाची कृपा तांचेर उलोवन येवंक आसा देखून भुरग्यांक दोळे धांपा सगळीं दोळे धांपा क्लोज यू आयज जेजू लागीं मागा कितें मागूंक जाय तें मागा तुमी आमी वडिलां सगळीं हात उबारन तुमच्या खातीर मागता आमी उबी रावया भाव भयणीनो उबी रावया हे आमच्या सगळ्या भाव भयणी खातीर विशेश करून मागया हात उबारया हांव म्हणटा ताज्या उपरांत तुमी म्हणा भुरग्यांना तुमी आजोडून फकत मावूनपणी मागा आमी सगळीं वळान तुमच्या बसून मागता मोगाळा जेजू तूं आमचो देव तूं आमचो रक्षक तूं आमचो सोडवणदार तुका आमी अर्घां दिता तुका आमी ओगळाप दिता तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू आमच्या भुरग्यां खातीर तुका आमी अर्घां दिता भुरग्यां मुखांत्र तुजो संतोष आमकां दिताय तुजी बेसांव आमकां पाठयताय तूं आमचो मोग करताय ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजी गुणकची सकत तांचेर वळय तुजी कृपेची बेसांवां तांचेर वत तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून तांकां अभिषेक्त कर तांकां जाय पुरतें गिन्यान समजोणी बोध जाणवाय सवस्तकाय सगळे लाभय काकुळतीच्या देवा तांकां बक्षी वायट सवयेक बली जायनासतना वायट वंदवण्यांक वेग नासतना तांकां निवार तांकां शिकोवंक समजोणी जाणवाय गिन्यान उडासाची सकत फावो कर सुमयान जेजू हे सगळ्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल ल्हान भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल्ल्या सुमया जेजू ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल तांकां आपड आनी गुण कर आपड जेजू ती बरी जातली आपड जेजू तांकां समजोणी मेळटली आपड जेजू तांकां जाणवाय लाभतली आपड जेजू आनी ती बरी जातली आपड जेजू गुण कर जेजू हातो बारया हालेलुया 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 सुमया जेजू ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजी गुणकची दैवी सगळं तांच्या शिरेन वळय तुज्या पवित्र रक्तान ताका तुमी तळ कर तुज्या नांवांत ताका बर तुज्या नांवांत ताका तुज्या नांवांत ताका गुण कर सुमया आपड जेजू गुण कर टच 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 हील देम हालेलुया 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 हाले उला मारा हालेलुया 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 आपड जेजू दैवी स्पर्शन तुझ्या आपड जेजू दैवी स्पर्शन तुझ्या आपड जेजू सगळे भुरगीं नमस्कार करून फाटीं वसा नमस्कार करा फाटीं वसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुम्ही जाणांत वयनाड थोडी घरां थोडी गुडे कोसळ्ळे जाणांत ಗೊತ್ತಾ सा आमच्या कर्नाटकांत ಗೊತ್ತಾ सा ಬೈಂದೂರು ತೆನೆಪುರ ಗೊತ್ತಾ सा कितली जाणां पोंदा पडल्यांत घरां कोसळून गेल्यान अंतनान घरचीं पुरा गेल्यान कांय एकलीं दोगां उरलेलीं आसात आमकां कळीत ना तांची दूख कितलें तांची कंत कितली बेजाराय कितली न्ही गे नांत जागो पर्यंत ना परत घर बांदया म्हळ्यार जागो येना असली परिगत देखो तांच्या खातीर मागाचे गे ना गे रडतल्यांक बुजवणचो देव आमच्या मदें आसा आमच्या मागण्याचो आदार तांकां फावो जातलो
एका वेळार एका काळार मडिकेरीन त्यांनी पुरा अशें जाल्लें गोता तुमी वय. आमी पुरा ओरबी आनी उक्तू करून थंय दिल्ली गोताय वय आमच्या आयसीएमाच्या सांद्यांनी पुरा आज थंयसर लोक कोस्टून आसा थंयसर जायते मिलिटरीचे आनी पुरो वावर करून आसात आनीक जायती मोडी भितर आसा तांची दूख तांकां मात गोत्तू आमकां कडेन येतना देखून आमी तांचे खातीर मागूंक जाय एक घडी बोरतोळे दांपिया एक घडी बोरतोळे दांपिया कश्टतेल्या रडतेल्या विविध रितीच्या कश्टां दगदां वळूंक जाल्ल्या पासून मागया आज पर गांवांत आमची भाव भयणी आसात काम नासतना कोस्टोन आसात गांवां येवंकू थोडे पटी तांकां लज दिसता भिरांत दिसता घरची कितें म्हणटात काले म्हणटात कळना असं जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत शिरकोन कश्टतली जायती जाणां आसात म्हणजे मोगाची भाव भयणी सरवडतेल्यांक तुमी बुजोवंक दी म्हूण मागा हांव म्हणटा ताज्या उपरांत तुमी मागा मोगडा जेजू मोगळा जेजू पावसा उरा वरवीं पावसा वरवीं इतर स्वाभाविक प्रकृतीच्या प्रकृतीच्या पिरांकुळ कर्गा वरवीं विरांकुळ कर्गावरवीं कश्टतेल्या कश्टतेल्या नुकसाने वळख जाल्ल्या नुकसानी ओळख सर भाव भयणी खातीर सर भावा भयणी आमी मागता आमी मागता तांकां सर्वांक तांकां सर्व तुज्या पांयां तळा समर्पिता तुझ्या पांया तळा सुमयान जेजू तांची दूख तांची दूख तांची खंत तांची गंध तांची बेजाराई तांची तूं बेजाराई बऱ्यान जाणाय तूं बऱ्यान जाणा सुमयान जेजू सुम्या जेजू तांचे खातीर तांचे कडेन आमी आमची मागणी उबारता आमची मागणी उबा तुज्या व्हड दयेन तुझ्या गोटायेन आनी काकुळतेन आनी काकुळतेन तांकां बुजय सर्वेस्परा तांकां बुजय सर्व तांकां आशिर्वादी सर्वेस्परा तांकां आशीर्वाद जिवंत आसा तांकां जिवंत आसा तांकां परत उठय सर्वेस्परा परत उठय हे दुख सोसूंक हे दुख तांकां कृपा दी तांकां हो नश्ट सोसूंक हो नष्ट सोसूंक तांकां सकत दी तांकां सकत बॉल दी जेजू बॉल दी कुरपेन बर जेजू पेन वर जेजू आपड जेजू आनी ती बरी जातली ती बरी जातली. आपड जेजू आपड जेजू तांकां सुटका मेळटली सुटका आपड जेजू आपड जेजू सगळें बरें जातलें सगळे बरे जातले. आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू आतोबारिया हालेलुया 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 मारा सुमिया जेजू पावसावर रे पुढे कोसळणे वरवी वाज ऐत्या संकष्टान कष्ट दिल्या भाव बहिणी तुझ्या पायांतळा समर्पित आहो सुमिया तुझ्या उदंड द्यायच्या खाकुळतीने आदारान तांकां आपड आनी गुण करे नुकसान जाल्ल्या ती नुकसान भरती करूंक तुजी कृपा सगळ्यात हवो करे नुकसानान वळख जाल्ल्यांक ती कष्ट सोसूंक दुख सोसूंक आदार लाभय देवादीन जाल्ल्यांक ससन विश्व लाभय सर्गीचे सुख लाभय सुमिया जेजू कष्ट दिल्या लोकांक विविध मनशांत जावन सरकारांत जावन अधिकाऱ्यांत जावन आनी सगळ्या मनशांत जावन तांकां आदार कृपा सकत संगत फावो जावं सुमिया आपड जेजू सगळें बरें कर जेजू सगळें बरें कर टच टच हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो परत एक घडीभर मागया आमच्या भाऊ टिके जॉर्जा पासून खंय ते मिसांव वावरताना केल्लें आसा वळखतात गी टिके जॉर्जाक वय सडावत वळखतात न्ही गे 40 वर्सां पवित्र सभेंत सोम्याची सुवार्ता ताणें प्रगट केल्या ताची चरित्र तुमी जाणात वय गे वय पण आतां तो हुशार ना आस्पत्रेंत सेंट जॉन्स आस्पत्रेंत आसा आमी मागचें आमचें कर्तव्य वय गे वय हां वय आयच्या पयल्या वचपांत सर्वेस्पर म्हणटा जीव दिता मरण हाडटा ती सगत फकत कोणाक आसची देवाक आमच्या सोम्याक कळ्ळें गे गाय करची आनी गाय गुण करची सगत कोणाक आसची देवा आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक आसची आयच्या पयल्या वचपान आयकता मरण हाडूंक की जीव दिवंक ताका सकत आसा गाय करूंक गाय गुण करूंक ताका सकत आसा तो मागचें आमचें काम सगळें करचें ताच्या हातांत आसा वय गे देखून आमी आमच्या बोवा खातीर मागया सुम्याची गुण करची दैवी सकत ताजे शिरा शिरेन वळाशें ताका परत बरी भलायकी लाभ अशें मागे एक घडी बरोड दोळे दांपया आमी तुमच्या हात उशेवन धरा तुमच्या हात उशेवन धरा सुमे लागीं मागा हांव मागता ताच्या बरोबर मागा मोगळा जेजू मोगळा जेजू आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता तुका गुगलाब दिता तुका उगडाप दिता तुजी स्तुती करता तुजी स्तुती करता कित्याक कित्याक तूं भोव बळवंत तू भोव पडवंत तूं सतीवंत तू सत्यवंत तूं सत्यवंत तू सत्यवंत
तू बलिष्ठ तू बलिष्ठ सुमिया जेजू सुमिया जेजू मरण तू दिताई मरण तू दिता जीवंती तू करताई जीवंती तू करता सुमिया जेजू सुमिया जेजू गाई तू करताई गाई तू करता गल्ले गाई गुणी करताई गल्ले गाई गुणी करता गुणकरची पदवी तुका असा गुणकरची पदवी तुका जिवंत करची पदवी तुका असा जिवंत करची पदवी तुका आणि सगळे बरे करची सकत तुका असा सगळे बरे करची सकत सुमिया जेजू या वक्ता या होता आमच्या भावा ठीक आहे जॉर्जा बसवत आमच्या बाबाचे जर आम्ही मागताव आम्ही मागताव तो आस्पत्रेंत असा तो आस्पत्रेत तो ICU असा तो ICU असा उस्वास करच्या तीक्ष्ण तोंदऱ्यान तो ओळख असा विश्वास करच्या उस्वास करच्या विश्वास करच्या कठीण पिडेंत कठीण पिढे तो ओळख जावन असा समिया जेजू तुका साध्य म्हणले खंयचे ना तुका सरसंगते साध्य तू सत्यवंत तुझ्या पदवेन सम्या तुझे सगळे रोग निवारे तुझ्या पदवेन ताका आपड आनी गुण करे तुझी गुण करची दैवी सकत ताच्या शिराने वळय आपड जेजो आणि तो बरो जातलो आपड जेजो ताका भलायकी लाभतली आपड जेजो तो गुण जातलो आपड जेजो आपड जेजो आता बरी आपड जेजो तो बरो जातलो आपड जेजो तो बरो जातलो आपड जेजो ताका भलायकी लाभतली भलायकी लाभतली हालेलुया 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 उला मरा हात मार उला मरा हालेलुया 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 हरकांचे जोगलापचे जोरादाचे जो सुमिया जेजो आमच्या भावा ठीक आहे जोरच्या बसत का आम्ही मागताव तुझी गुणकची दैवी सकताच्या शिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्तात का तुम्ही खेळ कर तुझ्या नावांत का बरं कर तुझ्या नावांत का गुण कर तुझ्या नावांत का आशीर्वाद दे आपड जेजो आपड आणि गुण कर टच टच हील हीलस हालेलुया 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 आमचे समर्पण कर या वक्ता आमच्या बऱ्या भलायके बसोत मागे आमच्या कुडीच्या आणि मोतीच्या बऱ्या भलायके बसोत आमच्या कुटुंबादारा बसोत आणि आमच्या सर कष्ट संकष्ट त्या निवारणापासून मागा तुमच्या अत्याचारात वरा सगळ्याक तुम्ही आपडून ती गुण करून मागा समिया जेजू हे तुमच्या हृदयाचेर दवरा समिया जेजू हे सगळ्या भावां भयणींचेर आपड आनी गुण कर तांकां सगळ्यांक भलायकी लाभ समिया तुझे बेसवानी बर एक घडी बोड मौनपणी मागा तुका कितें जाय माग ह्या वक्ता मागा आनी तुमी घेतल्यात मागा आनी तुमी घेतल्यात मागा आनी तुमकां मेळटलें बड्या तुमकां उक्तें जातलें सोदा आनी तुमकां मेळटलें म्हणलो समी आतां आमकां मागूंक बडोवंक सोदूंक उलो दिता मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बड्या उक्तें जातलें सगळें करचो समी आमचे मदें आसा मागा आतुबारा निरंतर समयाची स्तुती करना तुमचे समर्पण करा हालेलुया 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 उलो मरा हालेलुया 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 समिया जेजू जायत्या या सगळ्या भक्तिका तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर समिया हे सगळ्या भक्तिका तुका आम्ही समर्पण दिता जायती ते सवा जायती इरादे घेऊन हांगा सर या पुर्तळा गायल्यात समिया जेजू तू सत्यवान तू पदवेता तू काकुळता सगळे बरे करू शकताय जिवंत करू शकताय गाय गुण करू शकताय पिढ्या गुण करू शकताय या सगळ्या भक्तिकाचे तू आशीर्वाद घाल तुझी गुणकाची देवी सगळ्याच्या शिरेने वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत करून तळ कर तुझ्या नावात गबरी कर समिया आपड जेजू आपड आणि गुण कर टच 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 देम ही हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 आपड गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैवी सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैवी सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू पिढे शिडेंते गुण कर जेजू कष्टान वारांते गुण कर जेजू पिढे शिडेंते गुण कर जेजू कष्टान वारांते गुण कर जेजू आपड जेजू
आपोळ जेजू दैवी स्पर्शन तुझ्या आपोळ जेजू आपोळ जेजू आपोळ जेजू दैवी स्पर्शन तुझ्या आपोळ जेजू तकलेच्या हातावर पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये देवाने आमकां अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसवाने बरं पवित्र आत्म्या तुझी सकत आमच्या ते वळय आमच्या पातकाचे साईबा वरवे आमच्या तान पयस केल्ल्या सोमी आमच्या ते फाटी ये आमचे ते राव म्हज्या घरांत राव म्हज्या कुटुंबांत राव म्हज्या जिणयेंत राव म्हज्या कश्टां दुखांत राव म्हज्या पिडेंत राव म्हज्या सगळ्या जिवितांत राव भलायकी संतोष समाधान सगळी देणी आनी फळांनी नेटोवंक तूं म्हजे थंय ये म्हूण मागया. तकलेचेर हात दवरया. निरंतर पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हजे थंय ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या घरांत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या वळवळ्यांत ये म्हज्या खंतींत ये म्हज्या बेजारांत ये म्हज्या सलवण्या ये पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंक ये संतोष दिवंक ये समाधान दिवंक ये कृपेन भरोवंक ये देण्यानी नेठोवंक ये फळांनी भरोवंक ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या गुण करूंक ये गुण करूंक ये जैतेवंत करूंक ये जैतेवंत करूंक ये बेसांवांनी भरोवंक ये देण्यानी भरोवंक ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 तकलेचे रातवर निरंतर मागा हालेलुया 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 उला मारा पवर्ता उला मारा पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याचे सकत पवित्र आत्म्याची बेसांवा मागा ये पवित्र आत्म्या देवाने हे सगळे भक्तिकाचे देवाने या भुरग्यांचेर युवा जोडांचेर काजरी जोड्यांचेर पिडेस्तांचेर प्रायवंतांचेर सगळ्याचे देवाने कष्ट दिल्या देवाने हांगासर माध्यम मुखांतर तुझी कृपा तुझी सकत मागोवन आसात त्या सगळ्या भक्तिकाचे देवाने पवित्र आत्म्या तुझी गुणकाची देवी सकताच्या चिराचिरेन वळय तांच्या मुखल्यार तुका वाडतक तांच्या फाटल्यारो संरक्षण कर तांच्या बगलेरो ताका संगती तांच्या भितर रावन भलायकी संतोष समाधान फोव कर तांच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद लावय कृपेन बघ आपुडानी गुण कर टच टच हील हालेलुया 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 उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको आसमानी खुशी से भर दे मुझको गीत नया दिल मेला गीत नया दिल मेला उतरा 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 पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 Erganduka sumiyan Jesu Nittahatu bari erganduka sumiyan Jesu Oglaptuka sumiyan Jesu Aradanduka sumiyan Jesu Otlana erganduka sumiyan Jesu Aradanduka sumiyan Jesu Hallelujah 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 Sumya son bog tumka chalo dala nittahatu bara sumya joran ton thaliyo joran Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समय सो आशीर्वाद घेऊन गाऊया गीत ये देवडा सक्रामेंट ये देवडा सक्रामेंट
Becha असत विश्वा भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जाओ पदवी महिमा सजना सजना विकास ताळ्यात हसीना तुका दोघांच्या स्मिरिता समासमी नावरता प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टां सगळा स्वयं का सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदां समजे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्यानी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दयेन आमकां वो कर. अशें कलतेपणां तुजे लागीं येवंक, तुजी बेसांवां जोडूंक, तुजी स्तुती आनी आराधन करून तुजी सोडवण तुजी आशिर्वादां जोडूंक आमकां वो कर. आमचे दिसपट्टे जिविताचे खुरीस संतोषान स्वीकार करूंक आनी तुका खरें साक्षी जावन जिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. उभी राहूया. सदैव जाऊन समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन तीन कोटी वडल्यार सांगात म्हणूया सदैव जाऊन समयाचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन समयाचे नाव. आता आणि सदा सदैव जाऊन समयाचे नाव. आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन समयाचे आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन समयाचे सदैव जाऊन समयाचे नाव. आता आणि सदा हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. संतोषाच्या ताळ्यान मधुनादा गीत गाव्या सर्गी बापाक व्हड आनंदा. लागी सर्या मोगा पयस करून रुदाम धन्या देवाक आमच्या अभिनंदन. सोम्याचे नाव वर्सिया गावान गांव गाजोया महिमा ताजी नावाड्या काळजान तावनंदिया. सोम्याचे नाव वर्सिया गावान गांव गाजोया महिमा ताजी नावाड्या काळजान तावनंदिया. मोगल भावानो भयणीनो भुरग्यानो बाळू जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत ह्या पुणतळाक मागता. व्हड संख्येन तुमी इगज भरून आसात. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागतना हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर तुमच्या तेसांवा खातीर विशेश करून भेटयता. समेची बाळूक जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमचे लाभोवन दी म्हूण मागता.
हे संदर्भार देवादीन सैमन जॉन कोर्डा अचात्म्याक मिसिता सिंथिया कोर्डा आणि कुटुंब वासई मुंबई त्यांच्या इरेद्यां खातीर मागता आसतना जल्मदी संदर्भार देवाकर गांवान विस्पडयता रोहन डिसोजा कारकळ तांचे इरेद्या बसोती विशेष करून मागया अर्गाजान बडयता JL सल्डाना नित्या दरवडो अर्गाजान बडयता ग्रेसी डिसोजा मुडबिद्री अर्गाजान बडयता ग्लॅनिस मार्टिस कार्मेलवडो हे सर विरेद्या बसोत मागया मसमीस्ता बसोत मागया जे कोणा मगतान बसिलां सुगडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याचो पाटलाव करूंक सोम्या आज आमकां पोवणी दिता पूण सोम्याचे पाटलाव करचे जाल्यार थोडी शर्तां पळोवंक आसात ती शर्तां पळोवंक देव आमकां आदार दिवं दी आनी सोम्याचो कोरो पाटलाव करूंक कुरपेन बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया एक घडी बरदोळे दांपया सोम्याचो पाटलाव करूंक पाटी सरलेले आसां त्या पसोत सोम्या लागचें बक्षणें मागे सोम्या जेजू तुवें आपयलेल्या वेळार तुजो पाटलाव करूंक इन्कार केल्ल्या खातीर पश्चात्तापवता दुग्धन बक्षणें मगन म्हणटा सोम्या काकुळकर सोम्या जेजू तुज्या पाटलाव करच्याक तुजी शेतां आमी मानून घेवंक नांव तुका दूख दिलां पश्चात्तापन बक्षणें मगन म्हणटा क्रिस्ता काकुळकर सोम्या जेजू तुजे खरें सांग पाटी सरल्या राग मोसरान अंकारान जियेल्या ह्या मुखान तुका आनी पेल्याक दूख दिलां पश्चात्तापन बक्षणें मगन म्हणटा सोम्या सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उर्जगी आणि शांती ताच्या ईशा सुख जाय सिल्वीसपुरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दांपया आमच्या घर संगती ते समा खातीर मागया जे कोणा मागतान बसिलां सुगडास कडून तांचे बसोत मागया प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोंड दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा
ताणें बसयलेले ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. नहूम प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. शुभ संदेश हाडटल्या दुतांची पावलां पर्वतार पळया. तो शांती परगट करता. जुदा तुज्यो परबो संभ्रमूंक लाग. तुज्यो आंगवण्यो पाळ. कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर दाड घालचो ना. ताचो सारकोसो नाश जाला. सर्वेस्पोर जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायेलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो. कित्याक विध्वंसकांनी ताची देसवट केल्या आनी ताच्या फांट्यांचो नाश केला. रक्तान बुडलेल्या शारांचे कठाब फोटींनी आनी लुटींनी तें भरलां. ताचे लुटीक अंत ना. चापकांचे मार, चाकरांचो कडकडो, गोडे फेर मारतात, रथ हालतात दोलतात. गोडे सवार दावी वेतात, तलवारी झगझगतात. भाले तळतळतात. गायेल्ल्यांची कातड, मेल्ल्यांच्यो राशी, आगणीत मोडी. ते मोडयांक आदलोन पडतात. हांव तुज्या आंगार मेळें उडयतालो. हांव तुका लजे घालतालो. तूं केटण्याचो एक माल जायशें करतलो. तेन्ना तुका पळयता तीं सगळीं तुजे तावन पयस सरोन म्हणटालीं निनेवाचो नाश जाला. कोण तुजे पासत रुदान करीत. तुका बुजवण दितली म्हाका खंय मेळटीत. देवाचें उतर. देवाचे गोडप. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. ताच्या नासाचो दीस भोव लागीं आसा. तांची निमाणी घडी धांवत येता. कारण सर्वेस्पर आपले परजेक नीत करून दितलो. आपल्या सेवकाची तो दया करतलो. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. आसा तो हांव सुमून वळखून घेया. मुजे शिवाय दुसरो देव ना. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलोच. मरणा उपरांत गुण करचे हांवें. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. मरण धाडता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. नीती पासून दगदणी भोगतली कितली भागी. सर्गीचे राज्य तांचे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसोंग तुमचे सभे आसो भगवोन माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सव येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचे उतर वखली तुका बशा. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो बाळो जेजूच्या भक्तिकानो. आज जेजू ताचे शिसांवक आपोवणें दिता. शिसांव कित्याक शिसाय जाय? कित्याक शिसाय जाय? कित्याक शिसाय जाय? जेजूची बरी खबर प्रगट कर. हां, जेजून सुरू केल्लें काम मुंदासून वचूं जाय. सोम्याचें मिसांव सगळ्या गांवाक पावो जाय. सोम्याचें मिसांव सगळ्या गांवां पावो जाय. पळय समायका, कसलें मिसांव सोम्याचें? पळया, जेजू आज सीस जावंक पळयता, पूण सीस कित्याक जावंक पळयता? सोम्यान हातीन घेतिल्लें मिसांव सगळ्या संवसाराक पूर्वतन पश्चिम उत्तरतन दक्षिण पर्यंत शिमा पर्यंत पावो जाय. देखून तो आपयता. कसलें मिसांव सोम्याचें? पयल्यान पयलें सोम्याचें मिसांव कितें म्हूण आमी समजून घे जाय. आसूं न्हिदोन आसूं. सोम्याचें मिसांव खंयचें म्हूण आमी समजून घे जाय. कसलें मिसांव सोम्याचें? देवाच्या राजाची बरी खबर. सोम्याचें मिसांव कसलें? पळया, क्रिस्तरायाच्या परबेच्या दिसा क्रिस्तराय सोम्याचें राज्य सताचें, सोम्याचें राज्य नितीचें, सोम्याचें राज्य सताचें नितीचें, मोगाचें, सेवेचें, बोगसाण्याचें. एवढंच 5 संगती. खंयच्यो? सोम्याचें राज्य सताचें, नितीचें, मोगाचें, बोगसाण्याचें, सेवेचें. हां, सताचें, नितीचें, मोगाचें, सेवेचें, बोगसाण्याचें. 5 तरांचें मिसांव सोम्याचें. हें सगळ्यांनी वचूं जाय. आनी हें सगळ्यांनी गेलें, सगळ्यांनी पावलें, सगळो जिवंक शकलो जाल्यार लोक कितें जाता? सर्गीचें राज्य थंयसर स्थापन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हां, पळया. आनी हें काम करूंक पळया, जेजू आज कोणाक आपयता? शिसांक आपयता, आमकां आपयता, सगळ्यांक आपयता. सताचें मिसांव काम करूंक आपयतना पळया, सताचें काम बेगी सताचें काम करूंक आपयतना सुलभाचें आसा? हां, पळया, सताचें काम. पिलातान जेजूक विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? न्ही, कित्याक विचारलें? जेजू म्हणटा, म्हजें काम सताचें. सताक रुजवात दिवच्या काम आयला. हांव सत वाट आनी जिवीत. सताक रुजवात दिवंक आयला म्हणटा आसतना
पिला ताका सत म्हळ्यार कितें गोत्तू ना ताका फोटी मारून तूं गोत्तू सत कांय गोत्तू ना ताका फोटीत फोडकी रो थोडे आसात पाठार बशिल्ले फोडकी रे सतत गोत्तू ना तशें जाल्यार विचारचें सत म्हळ्यार कितें हें सताचें काम करतना हालांचो फुलांचो जेलो मेळटा गी ना कळ्यांचो ना बगर कितें मेळटा वाण्याचे मार पडटीत हां सुलभ ना सदाचें काम करूंक नितीचें काम करूंक खंय अनित आसा अन्याय आसा थंयसर तूं नितीचें काम करूंक गेल्यार सुलभ आगी ना हां पळया मेधा पाडकर म्हण आसली एक आयकलां तुमी तिका कश्ट मेळ्ळे मस्त आनी सता नितीचें काम करूंक आमचो याजक म्हातारो पर्यंत जैलान गेल्लो थंयसर मेलो वताय तुमकां हां फादर स्टॅन स्वामी पळया नितीचें काम करून जायते स्वयंसेवक येतात निती पासून झुजतले जायते जण येतात उपजतात पूण खंयसर एंड जाता तांचें जिवीत पळया अर्ध्यारस आनी ते मोदें नीत जावन वावुरतना तितकें सुलभ ना पळया मोग कळ्ळें दुस्मानकायेच्या संवसारांत स्वार्थी संवसारांत अपस्वार्थी संवसारांत मोग घेवन तूं येता आसतना सक्कडी तुका पटलून दोन किस दितात गी ना फाटल्यान सुरी घालचेले आसात तितले सुलभ ना कळ्ळें गी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे म्हणटात थोडे आमचे मुखेली पण मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उतना आसान नहीं है कळ्ळें गी पीछे से चोरी मारने वाले बहुत लोग हैं कळ्ळें गी हां समजून जाय आमी तितले सुलभाचें मी सावनी तें तितले हळव्यान तें आमी काडूंक जायना सेवेचें काम करता आसतना मदर तेरेजान सेवा केली न्ही गी हां तिका पुरा तांबडी कार्पेट घाल स्वागत केलें गी तिचे विशीं अपराध मांडले गी ना हां तिच्या कुटुंबात हांव तिच्याच कॉंग्रेगेशनात हांव तिच्याच कॉन्व्हेंटांत हांव अपराध मांडले सुलभाचें काम न्ही सेवेचें जायते तिरस्कार जायते कश्ट भोगूंक मेळटात तितलें सुलभ आसा सेवेचें काम करूंक ना तूं कितली सेवा दिवंक निस्वार्थपणी तुजे विशांत उलोवचें आसात तुका दगदणी भोगोंक आसतली कळ्ळें गी बोगसण्याचें काम सुलभ गी तितलें सुलभ ना बोगसूचें बोगसिल्लो मनीस परत सूख करता बोगसिताय तूं काळजांत तावन बोगसिताय आसों दी म्हजो भाव न्हे आसों दी म्हजो घोव न्हे आसों दी म्हजी बायल न्हे आसों दी म्हजी आवय न्हे आसों दी म्हजो बापय न्हे आसों दी म्हजो पूत न्हे आसों दी म्हजी धूव न्हे बोगसिताय पूण तांकां ते बोगसण्याचें मोल कळीत ना फाटल्यान सुरी घालतात तुका विकृत करतात तुझे जिवीत सत्यानाश करतात कितले बोगसी उडास ना बिरमत ना पाप बिरमत ना असलें जिवीत जिवंक सोमी आपयतना पळया सगळ्यांक हे मिसांव काम करूंक जाताय जायना पळया पेद्रूक आपयलें पेद्रू सट्ट करून गेलो पेद्रूक आनी आंद्रेक वय गी सट्ट करून गेलो जुआंक आनी जाकोबाक आपयलें खंय आपयलें गलिलिया सरोवरांत आपल्या बापाय उतरप्रायच्या बापाय जेबे देवा सांगता जाळां समाकर नाशिल्ले तांकां आपयलें सट्ट करून गेले ते खंय येता तांकां गोत्तू ना मात सुंगाच्या कांट्यार बसून आशिल्लो माथेव ताका आपयलें गेलो माथेव उठोन गेलो पळया तांकां बरें मोन आशिल्लें कांय तरी सोम्याक साक्षी जाय म्हणून ते गेले ते साक्षी जाले की ना साक्षी जाले की ना पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एकल्या जिजू आपयता ये तूं म्हजो पाटलाव कर ये आनी तूं म्हजो पाटलाव कर आनी तो कितें म्हणटा म्हाका इल्ली पुरसोत दी हांवें एक आस्त काण गेल्या ती पळोवन रिजिस्टर करूंक नांवां रिजिस्टर करूंक आसा ती रिजिस्टर पुरा करून जाल्या उपरांत तांकां एक कंपाउंड वॉल करूंक वा वय करूंक आसा ती पुरा करून जाल्या उपरांत गेट घालून बीग घालून मागीर येता कोणें म्हळें त्या मनशान जेजू म्हणालो तुजे तळ्यांक
हे काम जावचें न्ही तूं नाका म्हणून आनी एकले आपयलें तूं ये. तो म्हणालो हांवें एक जोत मोला काण गेला जोत रेडे वपाडे मोला काण गेल्यात पळोवन आयलां ताका पयशे दिवचे ते काडीचे ते घरा हाडीचे बांदीचे तांकां ट्रेन करीचे कसून ट्रेन करन कसून जाल्या उपरांत नेज लावन जाल्या उपरांत मागीर इल्लोसो पुरसोत आसा मागीर येता. जेजू म्हणालो तुज्या न्ही तें जावचें ना. काम न्ही नाका वस. आनी एकल्याक आपयलें ये तूं म्हजो पाटलाव कर आनी तो कितें म्हणालो हांव काजर जाला मात्र कितें म्हणालो काजर जाला मात हांव काजर जाला मात्र काजर जाल्ल्या उपरांत कितें आसा आनी जबाबदारी आसा. तुका आनी म्हणून तर लागला जबाबदारी आसा. तरी आसा काजर जाल्या उपरांत जबाब समान जेवणां आसात न्ही गे आपयतात न्ही समान जेवणां पोदरणी कर थी पुरा जेवणां म्हणून बरें बरें खावन बागिल्लीं मोठी जातात. कितें काजर जावन 15 दिसांनी मात आपयतात मागीर आपयनात. देखून समान जेवणां जाल्या उपरांत तुवें सांगिल्लें बरी आनी म्हूण हांव वचोंक आसा. देखून आमी पुरा भोंवन करून पुरा जाल्या उपरांत कळ्ळें मागीर न्हवरो भायर गेल्या उपरांत वा व्हंकल भायर गेल्या उपरांत काही पुरसोत आसल्यार मागीर येता आनी पाटलाव करता. तसल्यांक जावचें काम हें ना जायना. तसल्यांक जावचें जावन न्ही. मागीर एकल्याक आपयलें जेवन ये तूं म्हजो पाटलाव कर आनी तो कितें म्हणालो बापायक म्हजो बाप पळय देवादीन जाला कळ्ळें. ताचें मोर्न करन ताका सिमिस्त्रेन पुरूंक म्हणी म्हाका इल्लीशी पुरसोत दी. पळया कितें करतलो बँड करतलो पेट करतलो पोंड काडटलो सिमिस्त्रेन पुरतलो आयिल्ल्यांक बिस्कीट आनी कापी दितलो 7व्या दिसाचें मीस करतलो म्हयन्याचें मीस करतलो वर्साचें मीस करून घट्ट जेवण दिवन मागीर येतलो. म्हणजे जो कितें म्हणटा मेल्लेत मातये पावून दी तूं ये नातल्यार तुंय थंयच येतलो एक दीस पवितांबाच्या सुवातेक डुम. पळया पळय म्हज्या मोगाच्या बाबा पळया तसल्यांक सोम्याचो पाटलाव करूंक जायना. कोणाक सोम्याचो पाटलाव करूंक आसा कोणाक साध्य आसा. देखून सोमी आज थोडी शर्तां दिता शर्तां कळ्ळें. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता ताणें आपलो कुरीस उखलून घे जाय. कुरीस म्हळ्यार कितें आमचेच कश्ट. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 दोंगरा वयल्या प्रसंगात आमी आयकता जो कोण म्हजे पासत कश्ट दगदणी भोगता म्हजे खातीर कश्ट दगदणी भोगता आनी नाका जाल्ली घडपाक ताचे विशांत हाड उलोवंक ताका आयको मेळटा तो निजायकी भागी म्हजो सीस ताका सर्गेच्या राजांत तेच प्रतिफळ मेळटलो. पळया कश्ट म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कश्ट आसात. ही 5 तरांची मिसांवां करतना तितल्या सुलाब्यांनी मिसांव करूंक जायना. देखून जेजू शर्तां दिता तूं कश्ट स्विकार करूंक तयार आसा जाल्यार मात्र तुवें कितें म्हजो पाटलाव करी जाय. काजरी जिवीत म्हळ्यार सुखाचें जिवीत गे सांगा म्हाका कश्ट आसात की ना तुमी जियेल्यात कश्ट आसात. देखून थोड्यांनी काजर जाता काजर जाल्या उपरांत म्हाका कश्ट नात दुखूत आसा म्हणून सॉरी म्हाका दुखूत ना कश्ट म्हाका दुखूत ना सुखूत आसा संतुक्त आसा म्हणून सांगून काजर जावन गेल्यार जाता. देखून तांणी भास दितना आसा थंयसर सुखांत दुखांत दोनी आसा. पूण थोडे फावटी काजर जाल्या उपरांत कश्ट चड मेळटात. बायले तावन मेळटा जावं पुरो घोवा तावन मेळटा जावं पुरो भुरग्यांक तावन मेळटा जावं पुरो वा कुटुंब बांदून हाडटना काम येता जावं पुरो थोडे फावटी आर्थीक अडचण येता जावं पुरो थोडे फावटी नाका जाल्ली व्हंकल आयल्या उपरांत वा न्हवरो आयल्या उपरांत नाका जाल्ली कुटुंबा तर्फेन कायली शिकोवण पाड येता जावं पुरो टेन्शन उपजता जावं पुरो हे सगळें आसा. ते स्विकार करूंक साध्य जाल्यार मात्र तुवें काजर जायचें. हें खंयचें नाका एकच दुखी गांव डायवोर्स दिता म्हळ्यार जाता जायना. काजराची जिवीत सुख समृद्धाचें संतोशाचें भांडार न्ही म्हणलें मतीन दवरूंक जाय. देखून पळया 8 बागेंत आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी
खलतेपणान दुर्बळ खायन सोम्याची सेवा करूंक फुडें सरूंक तयार आसच्यांनी सोम्याचो शिसाव येत. रुदान करूंक तयार आसात, रुदान करूंक पेल्या खातीर, कश्ट जाल्ल्या खातीर, निर्गातिका खातीर, विधवें खातीर, भुरग्यां खातीर, अनाथां खातीर, पिडेस्तां खातीर, विविध रितीच्या अनाथीक असताक वळख जाल्ल्या खातीर रुदान करूंक तयार आसात जाल्यार तुमी म्हजे शिसाव येत. कळ्ळें की? आनी तिच्या अन्यायाच्या खोटेपणाच्या त्या संवसारांत नितळ मन असो जावन तूं म्हजी सेवा करताय जाल्यार तुवें म्हजो शिसाव येत. पेल्याच्या बरेपणा खातीर, पेल्याच्या हक्का खातीर तूं कश्टताय, बुकेताय, थानयताय जाल्यार तुवें म्हजे शिसाव येत. पेल्याची सेवा करूंक जसो तुजो तूं मोग करताय तशें तुज्या पेल्या सोय तूं मोग करूंक तयार आसाय जाल्यार तुवें म्हजो शिसाव येत. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या शिसांवच्यांत तुमकां सगळ्यांकी संतोष मेळना, कश्ट दूख चड मेळचे देखून तुमी म्हजो शिसाव येत. तुमचो कुरीस तुमी उखलून धरी जाय. कुरीस, कुरीस म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कुरीस जैत असो संकेत. वय गे? वय गे न्ही? हो जैत असो संकेत जावच्या पयलें कितें आसा? कश्टाचो संकेत आसा. पळया त्या कुर्सार जेजू बेश्टें जैत तेवून जावना. ती बरादीक खूड त्या किळ्यांचेर उमकळोन, त्या हाताचे गायी चिरोन, पांयाचे गायी चिरोन, ते कडवळ उक्तें करन सगळो कुरीस रुकासो रक्तान भिजयलेलो वरवीं तो पवित्र जाला. बेश्टेंच पवित्र जावना, तो बेश्टेंच बागेवून जावना, बेश्टेंच जैत असो जावंक ना. देखून आमचें जिवीत तशें जैताचें जायचें जाल्यार आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट आमी फूड करूंक आसा धैर्यान. तसो जाल्यार मनशाक मात्र जेजूचो पाटलाव करूंक साध्य आसा. कश्ट नाकात, वळवळे नाकात, पिडा नाका, हें पुरो नाका म्हूण सांगून पळापळ घेतल्या मनशान जेजूचो पाटलावदार जावंक जायना. देखून जेजू कितें म्हणटा? नांगर हात धरन फाटीं पळयता, सर्गींच्या राज्याक योग्य न्ही. नांगर हात धरून फाटीं पळयता, सर्गींच्या राज्याक योग्य न्ही. खंयचेंय काम करचें, हाती करचें पडलें फाटीं पळयता, तो काम करूंक योग्य न्ही. शिपाय गेल्लो, सैनीक न्ही, सैनिकाक गेल्लो, सैन्याक गेल्लो, मिलिटरी गेल्लो, सैनीक झूज आसा म्हूण सांगून फाटीं पळयता जाल्यार तो सैनाक योग्य गी? योग्य न्ही. योग्य न्ही तो. खंयच्याय कामान जावं पुरो लग्नाचें जिवीत, जावं पुरो धार्मीक जिवीत, जावं पुरो याजकी जिवीत, खंयचेंय तुका तें करूंक साध्य ना. तूं फाटीं पळयताय जाल्यार तूं योग्य न्ही त्या जिविताक. देखून जेजू म्हणटा तुजो कुरीस उखलून घेवंक तयार आसाय जाल्यार मात्र, तुजे कश्ट उखलून घेवंक तयार आसाय जाल्यार मात्र, एका आवयचे कश्ट, एका पत्नीचे कश्ट कुटुंबांतले फूड करूंक तयार आसाय जाल्यार मात्र ते मिसांवां थिंगे जाय. एक बापूय जावन दिसपट ती जबाबदारी बऱ्यान घेवची जबाबदारी, ते कश्ट समजून भुरग्यांचो बापूय जावन, बायलेचो घोव जावन ती जबाबदारी घेवंक तयार आसाय जाल्यार मात्र, तो कुरीस घेवंक तयार आसा जाल्यार मात्र ती जबाबदारी घेवंक जाय. ना जाल्यार तूं म्हजो शिस जावंक योग्य न्ही, जावंक नजो म्हणटा जेजू म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ती शर्तां जेजू आद दिता आसतना ती शर्तां पाळून आमी फूड करूंक आसा आनी जेजूक साक्ष दिवंक आसा. आपणाचो जीव आसूं स्वता कितें जातलो? तो जीव होगडायतलो. आपणाचो जीव सोम्या खातीर तो होगडावंक तयार आसा जाल्यार तो वाटयतलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आज जेजू आमकां कितें म्हणटा? जिवीत म्हळ्यार तें सुखांचें समंदीर न्ही. जिवीत म्हळ्यार सुखाचें समंदीर न्ही. गट्टू जेजून जेवण केलें, सिसा सांगाता उपरांत गेत्सेमनी मोळ्या मागोवंक गेलो. कितें जालें थंयसर? तो रगत गामेलो. कित्याक? फुडें येवंक आसचे कश्ट. जंय तेवून ताका येवकार मेळ्ळो, जय जय दाविदाच्या पुता, होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून ओलयो ताळयो घेवन ताका तांणी स्वागत केलो. पूण ताका कळीत आसलें वो स्वागत तात्कालिकाच्या पटल्यान कुरीस आसा. भियेलो तो, खावजेलो तो, रगत गामेलो, पूण ताणें कितें केलें? देवाची खुशी म्हजे थंय जारी जावं, म्हजी न्ही, देवाची खुशी. आपूण देवाची खुशी करूंक आयला, तो कुरीस उखलून घेवंक आयला म्हणून ताणें म्हळें. ओय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जिविताचे कश्ट खंडीत आसात. एकलो दादलो परगांवा वेताना, सावदी वेताना म्हजे लागीं घोव आनी बायल दोगांय मागोवंक आयलीं.
पप्पा असो मनीस व्हडलें काम तगार चवथींत ना पप्पाचें काम करनासलो मनीस तो गल्फावेच्या फुडें आशिर्वाद मागच्या गायलेल्या वेळार हांवें म्हळें कितलो तेंप जालो येवन तूं फादर 4 वर्सां जालीं गांवाक येनासतना कितलो तेंप आसुल्लोय 2 म्हयने आसुल्लो फादर आनी फाटीं केदाळा येताय आनी 4 वर्सांनी कितें काम करताय तूं हांव एका सौदीच्या राजकुमाराच्या म्हळ्यार एक रायमंतनाच्या घरांत एक रांदपी जावन काम करता रजा दिनांत हांवें म्हळें 4 वर्सां तूं कुटुंबांत पयस रावताय 2 म्हयन्यांक 4 वर्सां उपरांत गांवाक येताय आतां वचूंक तुका कितें भोगता मस्त बेजार जाता फादर मस्त बेजार जाता थंय तितलें सूख म्हूण ना फादर थंय थोडे पटी चड उणें जाल्यार गाडी पडटात थोडे पटी जोरी कथा पूण कुटुंबा खातीर हें पुरा सोंसता म्हणालो तो ह्या वेळार ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देंवलीं बायलेच्या दोळ्यांतल्यानी दुकान देंवलीं पूण कितें करचें ती जबाबदारी तो कुरीस ताणें हातीन घेतला तो वय जाय वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय असले जबाबदारेचे मनीस आसात असले कश्ट जाले मनीस आसात रडतले मनीस आसात आनी कुरीस वयतले आसात एक कुटुंब म्हजे लागीं आयलें दादलो स्त्री फादर काजर जाता पासून तो नासुल्लो काजर जाल्या उपरांत म्हजें जिवीत दुखाचें जालां एक दीस मनीस संतोशान हांव ना कित्याक म्हळ्यार हेणें बायलेची कंडिशनां हेणें घरच्यांची कंडिशनां कोणाचें आयकोनची कोणा सोडचें म्हूण कळना 2 कात्री मदें सिरकल्ल्या सुता बरी हांव जालां 2 कात्री मदें सिरकल्ल्या सुता बरी जालां बारीक कश्ट फादर राती न्हीद पडना म्हणून तो रडलो पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जिवितांत कुरीस वयतले जायते दाखले दिवये तुमकां सांज मुसर बसता जाल्यार हजारांनी दाखले दियेत पूण हे सगळें फूड करचे सकत आमकां जाय सोम्यान फूड केल्यात सोम्यान ती सकत आमकां दिल्या आनी तो म्हणटा तुमी म्हजो पाटलाव करी जाय तुमी नांगर हात धरून पाटी पळयतल्या ना फोव जाल्ल्या मनशा बरी न्ही तुमी नांगर हात धरून पाटी पळयतले ना फोव जाल्ल्या मनशा बरी जावंक नजो बगर दैरान फूड करून फुडें येतल्या कुरीस खांदार घेवन फुडें येतल्या म्हज्या शिपाया बरी जाय असलें जिवी जीव सुमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हूण मागया ही घडी बरदोडे दांप्या ती सकत ती कृपा फोव जायशी तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो ज्या पांयां तळार समर्पी मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलपंक्त जावं तुज्या सक्तीन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकाची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समको कुमो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचे देणे फावो कर जिणेन सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सरदानींक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सबय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचें प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एगडी बोरतोडे तांपया आमच्याच कसकेकर संगतीर मागया जे कोणा मागतान बसला तांचे बसवत आमी मागया पावसावर आवरी कश्ट तेल्या सर लोकांक बसोत कठीण पिडेन ओडवळच्या ब्रदर टिके जॉर्जा बसोत तशेंच आयच्या दिसा आमी मागतल्या सर भुरग्यांक बसोत जिविताचे कुरीस वयतल्या आनी कुर्साच्या वजनाच्या अडचणेक सांपडलेल्या सर्व भाव भयणी बसोत भक्तिकां बसोत मागया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा
तुझे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां. तुज्या पुता जेसून आपणाचे कुरीस वोवन तुका तो विधेय जालो, जैतिवान जालो. आमी आमच्या जिविताचे कुरीस कश्ट फूट करून सोम्याचे खरे फाटलावदार जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. ससनाच्या ससना देवा जाई उपकार साबार केलाय तुवे देवून आमकां जिवीत नवें भेटयतावा जीवन आमचें उंड्या वायना बापा हाडून आयला तुझ्या पांयां धरी. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा अपमानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या या पुरुषेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर बाळो जेजूच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे आमकां तुजें आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्गानी संवसार प्रितुमेचो सगळो धळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सर्वेस्पर
मगळ बाबणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगतान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी भोव पवित्र घडी ह्या घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया बापा खरोच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartasu gutu pergetuya सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगडता तुझ्या सौम्या जेजू बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवंतपणा समी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून सोडून हेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवंतपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट करी तांकां तुजे इस्तेगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता एक घडी बरदोळे दामप्या आमच्या घर सांगाती ते सांग खातीर मागया हांव मरी देवाच्या माये सांगाती तिसपती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आचना मोतीन दवरून ताणी शिकलेले मागणी भक्तीन संगत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखुण्याची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना
सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माय मग असं गुर्तू जावन एकामेकाची तोंडां पडून संतोषान आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली. कलतेपणान आपणा दिल्ले कुरीस संतोषान स्विकार केल्ली. आमकांय आपणा जिविताचे कुरीस घेवन समेसो पाटलाव करूंक उलो दितात ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे वैतरेचे भाग म्हाका पवना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सम्या तुका उपकारी मनान सम्यान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सम्यान जेजू अगलाप तुका सम्यान जेजू आराधान तुका सम्यान जेजू. उपकारी काळजान तिनवाची मान सम्याक अर्गां दिवया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून वरत्या उपकार तसो बाबुळ्या. सगळी वडा तड्यान उपकारी काळजान तिनवाची मान सम्याक अर्गां दिवया. देण्यापासून ताच्या मोगापासून वरत्या उपकार तसो बाबुळ्या. दयेन आमचे तै सम्या आयलाय. लेण्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय. सगळी काणान आमचें पोशण केलाय. मोगान तुज्या आमकां एक केला. प्रार्थुया. प्रितीवंत आमच्या बोमगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवा मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें उजिलें. हे तुज्या मोगाचें उज्जणे पासून ओदीन वासनसो येजीन संभ्रमन बाळू जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. बाळू जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां भोव कर. मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारून सर्गार तुका सासना वागणूक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत ह्या पुणतळाक मागता. बाळू जेजूचें पुणतळ अलंकार खंडीत तुमकां मोगाचें पुणतळ. व्हडा संख्येन तुमी आयल्यात. भुरग्यांक आयली रजा आसली देखून तुमी भुरग्यांक घेवन व्हडा संख्येन आयल्या. इगस बरो पोटी कोणी बरो लोक तुमकां पळोवंक खुशी जाता. समयाक एक खुशी कितली जायना काय गे वय भुरग्यांक पळोवन अनकी संतोश. हे माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात तुमकांय आनी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक आमी अभिनंदन पळयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता.
हर एका शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार हांगासर बाळू जेजूच्या मनाक मीस नव्यान तशेंच पिडेस्तांका ती विशेष मागणे आनी पवित्र तेलाची मागणी आसा. 10:15 वरां दैवीक कोळसो तेर्स ताच्या उपरांत हांगासर 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें समर्पण समेची स्तुती इत्यादी. 11:30 वरार मिसाचें पवित्र मिसाचें बलिदान बाळू जेजूच्या मनाक. ताच्या उपरांत 9 पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. हे सगळे मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. स्टॉलाक भेट दिया. बेजार केल्लें मीठ तेल कोंताबेतीनो रेल्यो कुरीस इमाजी इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजूजा विरो झुजोवंक जंय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंकय हांव तुमकां उलो दितां. हेरिडिटी म्हणलो एक चुटूक काणयेचो बूक आमच्या स्टॉलांत आसा. आमच्याच फिरगजीचो तरणाटो ग्लॅनिस जूड मार्टीस कार्मेलवाड्याचो आनी बरयलेलो बूक थंयसर आसा. बोवा पुरब्याचो बूक तो घेवन चुटूक वाचून काणयो वाचून संतोश पावोवंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां थंयसर आसात. आयुर्वेदीक वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां थंय ऑफिसर आसात. तशेंच गॅस्ट्रिकाचे आनी लिव्हराच्या समस्यांचे थंयसर सिरापी आसा. ते तुमी घेवन तसो फायदो जोडचो. मिसां तुमी ऑफिसांत म्हजे लागीं दिवची नातर पाटी थंयसर स्टॉलांत तुमी दिवयेत. तुमच्या खातीर आमी मागता. ते सवां तुमी थंयसर पुंतळार गेला आमी तुमच्या खातीर निरंतर मागता. आराधनाचें कोपेल सकाळीं 7 न्हू सांजेर 7 वरां पर्यंत मागण्याक उक्तें आसा. हर एक ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार हांगासर विनवणे पंगडाचे मागणें आसा. तुमकां स्वागत. 2 वरांच्या जेवणाक कुमो करूंक तुमकां उलो दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमचे खुशेचें कितलें तें जावं संतोशान आमी स्विकार करता. जल्मा दीस एनिवर्सरी जुबलेव काजारां आनी मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. तुमच्या लेकार जेवणाक कुमोक करा आनी आमी चड भक्तिकां तुमच्या खातीर मागता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं कांय तरी ह्या पुंतळाची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. बाळू जेजूचें पुंतळ थंयसर आसा. थंयसर पाकें कर्ण धरण आनी बरी कर्ण बरें वाती पेटोवचें स्टँडाक घालून तुमकां मागण्याक आमी सर्व बरें करून दितले. हांव वावर जाते आसा तुमी पळयते आसात. आतां उदक पडना निसरना. संतोशान तुमी बाळू जेजूक आपडयेत आनी ताचो उमंग गाणगेत. हे उपरांत तुमची तेसांवां भेटोवन वाती पेटोवयेत. हें बरी मांडावळ आमी करून आसा. तुमचो सहकार आसल्यार आनीकय जायतीं मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. उदार म्हूण दाखोवंक उलो दिता. आयच्या दिसा हांगासर कावन्सिलिंगाची मांडावळ आसा. कावन्सिलिंगाची मांडावळ शुक्रारा मात्रणी आपल्या मदें केदार तुमी येवयेत आनी तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता. पूण तुमी येता आसतना फोन करन आयल्यार बरें. फोन नंबर थंयसर स्टॉलान मेळटा नाजाल्यार गुगलान मेळटा ना म्हजे लागीं मेळटा. तुमी तें घेवन फोन करन आयल्यार बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना वा निराशी जावन फाटीं वचोवंक पडचें ना. कुमसार हांगासर आसात. हर एका शुक्रार सकाळीं 10 तावन 11:30 पर्यंत पाद्र्या 9:15 कुमसाराक बसतात. आमचे मलगडे याजक हांगासर आसात. बापरो भटकर आसता. ते उर्बेन हांगासर सेवा दितात आनी कुमसारां आयकून तुमकां सुमयाचें बोगसाणें जोडून दितात. तांकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी हे सक्रामेंत घेवंक तुमकां उलो दिता. हेच्या दिसा आमकां हांगासर संगीत दिवन कुमक केल्या भाऊ मॅक्सी तुजे काळजान उपकार भाव उरता. तुका देव बरें करूं. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल सदांच आमकां आदार दिता कुमक करता. मनेस्त विनोद गंगोडी तशेंच आनी रेकॉर्ड केल्लें मीस आयच्या दिसा सांजेर 7 वरार दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलार प्रसार जाता. हेरांक लिंक धाडा आनी हे मुखांतर हाचें बरेंपण जायत्याक भाव जावं दी म्हूण मागता. गायन मंडळीच्या सरसान्याक अभिनंदन. केदारी तुमी सांगात दितात आदार दितात तुमकां अभिनंदन. आयच्या दिसाची देवस्तुती सोलोन वेल्या. तशेंच आमकां रांदपाक कुमोक केल्या कसे सामाय वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार भोवता. उरकार प्रतिनिधी सगळ्या वाड्याकारांचो
काळजांत उपकार बोडता तुमकां देव बरें करूं अभिनंदन. हेचे दिसा जेवणाक आमकां कुमोग केल्या ताची नांव आसून सांगता. बाप रबडतावन तुमी मनाची वात स्विकार करूंक जाय म्हूण विनंती करता. हांगासर आसा रोहन डिसोजा जल्मा दिसा आचरण करच्या वखदाक आर्कोळू ताका बागी संतोश बरी जल्माचो दीस मागता. सुनीता डिकोस्टा दरेगुड्डे, चार्ल्स रोड्रिगेस निकुटम हॉस्पेट, लॅन्सी सांतुमायरू हॉस्पेट, अन्नमेरी पिरेरा नित्या दरवडो तनसोय मनपूर्वक उपकार बोवडता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. बाळोक जेजू नमान तुका, राव तू आमचे संगी सदा. बाळोक जेजू वंदन तुका, आता आनी सदा सर्वदा. लना भुरग्या सांगाता राव समजो संतोष म्हणटा सोमी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो, पिडा गुण कन्न दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यारां शिकयलो जेजो मेस्त्री म्हण नांवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. एक घडी बरोबर बसया. जायती तेसां तुमी हांगासर घालतात आनी हांगासर मागोवंक लायतात. आज जायती तेसां आसात ही वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसां आसात जाल्यार ह्या तेसां सांगता कुडशिया आनी आमी सांगता बाळू जेजू लागीं मागया. 32 जाणांक बरी भलायकी फोव जावंक, 21 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाई आनी उडासाची सकत फोव जावंक, 18 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 6 जाणां रीण फारीक करूंक कुरुप्पा मेळोवंक, 5 जाणांक तरणाट्यांक बरी सैरीक फोव जावंक, 7 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्याची PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बोरीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्या कुडीच्या गॅस्ट्रिकाची बेट संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एक उदरप्रयाच्या बरी भलायकी फोव जावंक, एका कुटुंबा शांती समृद्धी रास जावंक, एका कुटुंबाच्या 13 जाणांक UKVची विजा फोव जावंक, एकल्या चलयेचें डिप्रेशन तें संपूर्ण गूण जावंक, स्ट्रेस उणें जावंक, MBBS करतल्या तरणाट्या शिकून जाणवाय गिन्यान फोव जावंक, एकल्या हाती धरलीं सगळीं कामां शाबीतान पंता पावोवंक, एकल्या हाती धरलें घराचें काम शाबीतान पंता पावोवंक, 13 जाणांच्या हातापांयाची गंठी दुखी मायग्रेन गूण जावंक, 13 जाणांची तकली पडापड गूण जावंक, 14 जाणां जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, एकल्याचे भायर पडल्ले वस्तू पाठी मेळोवंक, 2 जाणां धरलें काम घराचें तें पंता पावोवंक, 2 जाणां नेण्ट्या भुरग्यांक उस्वासाचे समस्या संपूर्ण रितीन गूण जावंक, गर्भांत आशिल्ल्या 2 बाळकांक काळजाचे बिट्स येवंक आनी परत जीव उपसोवंक आनी वाडावळ जावंक, एकल्याचे थायरॉयड गूण जावंक, 11 जाणां परगांवाक वचोंक कामाची विजा फोव जावंक, 8 जाणां खाजरी जोड्यांक भुरग्याचें देणें मेळोवंक, एकल्या रीण दिल्ले ते पयशे पाठी मेळोवंक, 6 जाणांचें स्ट्रेस आनी डिप्रेशन उणें जावंक, 20 जाणां हातापांयाच्या गांठीची दुखी गूण जावंक, 7 जाणां विविध तरांचे कॅन्सराची पिडा गूण जावंक, 13 जाणां किडनीची पिडा गूण जावंक आनी क्रिएटीन नॉर्मल लेवलाक येवंक, 16 जाणां हार्टाची वा काळजाची पिडा गूण जावंक, 50 आनी 1 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोण मागता बसयला तांचे खातीर मागया दिमी गेली हात उबारया. ही सगळीं ते सवां जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिवया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, गुलाब तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 मारा हालेलुया 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 मंगळ सुमिया
या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका मिटवून दिता वडा वडा काळजाचे अत्रेगान बाबांबरोबर शांतपतीने मागलेली मागणी तू तिरस्कार करी नाही मागाने तुम्ही घेतल्या म्हणल्या समया जेजो ही सगळी भक्तिका वडा काळजाचे अत्रेगान बोक मारून मागता समयाची मागणी ऐकून घे मागलेले सगळे फव कर तुका महिमा तुका जवरा उगला हालेलुया 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 संगता माग्या ही भगवंत जेजो बाळका सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसांव दिवंक उकललो आसता तुका पत्तीने लो मारतल्या सगळ्यांक दय नायक तुझ्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरी कृपे मरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशी चेंजीस जो नमान मरी कृपे मरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशी चेंजीस जो नमान मरी कृपे मरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशी चेंजीस जो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाली जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाली जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाली सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटलें बड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पथ येवन हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळशें कर तुज्या भलायके खातीर तुज्या कुडी खातीर तुज्या भलायके खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर माग खंडीत ह्या वखदां मागलेलें सुमी आयकता आनी घेता आनी आमकां मागलेलें फावो करता तुज्या भलायके खातीर समाधाना खातीर तुज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर माग सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांवी मागता तें म्हाका फोव कर आमी आज विशेश करून मागया सर भुरग्यां खातीर तांकां सण वायगिन्यांची लोकांय फोव जायशी वायनाडांत तशेंच आमच्या कर्नाटकांत आनी भारताच्या इतर गांवांनी भूंय कोसळणे वरवीं तशेंच आवरा वरवीं कश्टतल्या भाव भयणी खातीर मागया भोवटिके जॉर्जाक बरी भलायकी जावचे पसोती मेळचे पसोती मागया सांगता ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसारांत पूण म्हजी उतरां सदशी नात तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा एक घडी बरो मी मौनपणी मागया ह्या पुंतळाक येवच्या हरिका भक्तिकां खातीर माध्यम मुखांतर हें नव्यान करच्या हरिका भक्तिकां खातीर मागया तांणी मागल्लें आशिल्लें सगळें तांकां फोव जायचें सुरस्पर दिव माग तांकां फोव करून दी बडो जेजू तांकां फोव करून दी हांगासर येतल्या भक्तिकांक तें समाधान तें जैत तें सुडका सोडवण भलायकी सगळें फोव जायचें मागया आमची सगळी मागणी संगता गुंतून म्हणया हे अजपच्या जेजू बाळका कदीन आनी बेजारायन बरयल्ल्या आमच्या काळजांचेर हे काकुळजी दिस्त घाल म्हूण आमी तुजे मुखार सुटपडोवन मागता तुजे इतलें बिरमोदीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार दी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमच्या वयले सर्व कस निरासपण तुजी कुमकांनी बसोवण आमकां धाड बापानी पुता पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोच्या सदा सर्वता आमेन एक घडी बरदोडे तांपया सुम्या जेजून केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार बावडी आमी 21 जाणां भुरग्यां बरी मौत आनी गिन्यान फोव जाल्ल्या खातीर 20 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर 13 जाणां बरी विजा फोव जाल्ल्या खातीर 5 जाणां बरें काम फोव जाल्ल्या खातीर 6 जाणां बरे रिजल्ट फोव जाल्ल्या खातीर 2 जाणां भुरग्याचे जणे फोव जाल्ल्या खातीर 6 जाणांक बरी सेरीक फोव जाल्ल्या खातीर 12 जाणां धरिल्लें काम पंता पोवल्या खातीर 13 जाणां अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर 7 जाणांक स्ट्रेस उणें जाल्ल्या खातीर एकल्या गुमटेचे शिरेचे दूख उणें जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटीच्या कड्याची कशीची
खुशीच्या बरीची दुखणी जाल्ल्या खातीर एक उदरप्राच्या एक बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडावणी जाल्ल्या खातीर एका चलयेचे ससवणे जाल्ल्या खातीर एकल्या शिकोवंक बरी मोत बरी भलायकी MBBS परीक्षा बरें फूड करूंक आदार दिल्ल्या खातीर एकल्याच्या क्रिस्तीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर एका आवयन केल्या विनंतीन आपलो भूत फाटी आयलेल्या खातीर एकल्याचे ब्रेस्टाचे प्रॉब्लेम आसले समस्या आसले ते सगळे संपूर्ण ती नॉर्मल जावन गुण जाल्ल्या खातीर तशेंच 31 जाणांनी विविध लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर विविधपणी लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर अर्घां दितात तांच्या सांगात आमचे अर्घां गोंत्या एक घडी बोड मौनपणी आमी अर्घां दिवया जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक सांगात अर्घां दिवया ए भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या केद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळत्या मेवरणेंत येयल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणारांनी सांबाळना आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजबाच्या इबाजे वारी फाक तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारूंक दी आनी तुजे मान दिवन दिते तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दिते सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सुमयाचें नांव आमचो आदार सुमया दयेन आयक मुझे मागणें आणि मुझी भोग तुझेशी पावून सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्व दयाळ्यान आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुणकची देवी सगत पिडेस्त कुडीक लाभोंक कश्ट भोगतेल्या तुज्या भुरग्यांक आनी सर्व भाव भयणींक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्ट तेल्या तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांचे मोतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर तुज्या पुता बाळो जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगात आनी तुज्या संगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिबी जोडूंक तांकां आदार साव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर दवरून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान दवरून तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान दवरून तुमकां राखूं तुमच्या वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडकार उबी रावया मोगळ बाबणीनो भोभक्तीपणांत मिसांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावं सगळीं सुमयाची बेसांवां आशिर्वाद जोडले बसून तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां देव बरें करूं म्हणटा व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात व्हडा संख्यान तुमी आपूण थळाक येयल्यात निरंतर येया हेरांक आपूण हाडा सुमयाची बेसांवां जोडा म्हूण तुमच्या लागीं हांव मागतां म्हाका तुमी मेळयेत तुमी जेवण जाल्लेंच तुमी हांव ऑफिसांत आसा तुमी म्हाका मेळचें आनी तुमचो आदार सांगात दिवचो तशेंच आमी तुमच्या खातीर मागता मोगळ बाबणीनो आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागून विनंती करता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं जेवणाचेर आशिर्वाद मागया समेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थना सर्गीच्या भोव मोगळ बापा आमी तुका अर्घ दिता ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा बाळू जेजूच्या पुंतळा हांगासर येवन तुका आराधन करूंक तुजें उतर आयकूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या नव्या नामकान तुजी कृपा बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या बसून तुका आमी अर्घ दिता आतां जेवणाक आमी आयतीं जाल्यार हे जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करून दान दिलें समेज दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दानाचो फळ तेच मोपान ताका पाटी मेळो सकर हें जेवण तयार केल्ल्या कशें समायाच्या वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या कुमकेचो वावटीचो फळ तेच मोपान ताका पाटी मेळो सकर हांगासर हें जेवण जेवतलें आमी हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावडी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरेशें कर म्हूण मागता हांव हें मागता तुज्या पवित्र नांवान
जो जी तेरास करता है ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आता पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करतले. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ.